Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मकाबेवांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. धर्म सोडून दिवंक लावचे खातीर राजान पाठयलोले मुणयारी मोदेन शारांत पावले आनी योद्न भेटोवंक बोळ करूंक लागले. जायतो इस्रायलीत लोक तांचे भोंवती एकठवलो, पूण मातातियास आनी ताचे पूत आपले वाटेन थीर रावले. तेन्ना राजाच्या मुणयाऱ्यान मातातियासाक उलोवन अशें म्हणलें, तूं मानादीक फुडारी आनी ह्या शारांत व्हड मनीस. तुका पालव दिवंक तुजे पूत आनी भाव आसात. सगळ्या राष्ट्रांनी जुदाच्या वडिलांनी आनी जेरुसलेमांत उरल्यात तांणी केलां तशें राजाचो हुकूम पाळूंक तूं पयलो फुडें सर. तेन्ना तूं आनी तुजे पूत राजाच्या इश्टां मदें आसतल्यात आनी भांगाराचें, रुपयाचें आनी हेरां देणयांचें तुमकां इनाम मेळटलें. आपलो ताळो उबारून मातातियासान जबाब दिलो, राजाच्या हाताखाल आसलोल्या दर एका राष्ट्रान ताचें उतर पाळल्यार आनी ताचे हुकूम पाळूंक आपल्या पुर्वजांचो धर्म पर्यान विसरल्यार हांव, मुजे पूत आनी मुजे भाव आमच्या पुर्वजांचो करार सांबाळतले. आमी समूर्त आनी तिच्यो चाली रिती सोडूंक सर्वेस्पर निर्मोना जावं. राजाचे हुकूम आमी पाळचे ना. हेवटेन तेवटेन वळोवन आमच्या धर्मांतले आमी पयस सरचे ना. ताणें उलोवन सोंपयतांच राजाच्या हुकुमा प्रमाणें मोदेन शारांतले वेदीचेर सभेमाजार योद्न भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मातातियास हुरबेन पेटलो. तो सगळोच धगधगलो आनी आपलो नीज राग पेटोवंक दिवन तो ताचेशी धांवलो आनी वेदीचेरूच ताणें ताचो जीव काडलो. त्याच बराबर योद्न करूंक लायतालो त्या राजाच्या मुणयाऱ्याक ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून उडयली. समूर्तीच्या मोगान पेटोवन सावलूच्या पुता जिमरीक फिनियासान केल्लें तशें ताणें केलें. मागीर आख्ख्या शारांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान मातातियासान साद घालो. समूर्तीचे हुरबेन भरलोले आनी कोराराक थीर रावतात ते सगळे तुमी भायर सरात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. तेन्ना सगळे आपले आसलें तें शारांत सोडून आपल्या पुतां बराबर तो दोंगरार पळून गेलो. हें पळोवन प्रमाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जाण अरण्यांत बिराड करूंक लागले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. सोबीत सुंदर सियोना थावन तो पोरजोळता. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो.
योद्न करून म्हजो कोरार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मोळोब ताचें नितीवंतपण पोरगोडटा. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. भोव ओरत्या देवाक केल्ल्यो आंगवणो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसल्या लागशीं पावतां पावतां शार नोदरेक पडतोच ताचे वयर दुखां गळोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्कायेक पावयतल्यो वाटो तुवें मात वळखून घेतलोल्योय जाल्यार. पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलोल्यो आसात. पळय, तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोटां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाटांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलोल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक धोरणीर आपटितले आनी फातरार फातोर दवरचे नात, कित्याक देव तुजे सोरी आयलो आनी तो काळ तुवें वळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ. तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपून आसात. लोक 19:40-42. अशी एक म्हणणी आसा, घोड्यांक जर गिन्यान असलें जाल्यार ते आपल्या खांदार गरिबांक पासून बसून व्हरपाचे. जिवितांत थोड्यो वस्तू देवान आमच्या हातांत दिल्ल्यो आसात आनी चडश्यो वस्तू आपल्याच्या हातांत दवरलेल्यो आसात, कित्याक तो आमचो देव, आमी ताची रचना. वाचपांत मातातियास आपल्या पुता सांगाता धर्म सांबाळूंक त्याग करता तें दिसून येता. राजाचे फुडारी ताका मान, भांगार, रुपें आनी दुसरी देणी भासायतात. तो सगळें नाकारून आपल्या धर्माक विस्वाशी रावता आनी दुसऱ्यांकूय अशें करूंक शिकयता. शुभ वर्तमानांत जेरुसलेम शार पळोवन जेजू रडटा, कित्याक तांचेर जायतें वायट येवचें आसलें. हें वायट तांणीच मागून घेतलें, कित्याक जायते प्रवादी देवान तांकां धाडले पूण तांणी तांचें आयकूंक ना. मनशाची जायते तरेन परिक्षा जाता. देवाचे गूट समजून घेवंक आमी विस्वासान वावरूंक जाय. ताच्यो
येवजणो समजून घेवन मांडून जियोंक वावरूंक जाय. आयच्या उद्गारान देव आमकां म्हणटा, आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. जाणवायेच्या बापा, म्हजी ओत्मीक वाड जावंक जायत्यो वस्तू लिपलोल्यो आसात. जेजूच्या आदारान हांव त्यो सोदून काडून तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.